परमिशन सगळी घेऊन आणि काल लास्ट मोमेंटाक कोणाच्या तरी फोनाच्या दबावान, लेटराच्या दबावान न्ही, फोनाच्या दबावान काल सरपंच म्हणटा आमकां थंय प्रोग्राम जालो जाल्यार आपूण पोलीस कंप्लेन करतलो आनी प्रॉब्लेम करतलो. हें काल सरपंच तेंचो उलयला. आमी तांचे घरा कडेन काल गेल्ले विचारपा लागून बाबा अशें कित्याक गेलो तुवें म्हणून. आनी हें लास्ट मोमेंटार जाल्ले कडेन आसा. सो म्हाका दिसता की समाजाच्या वतीन जें की कार्य बरी करपाचें जें आमचें काम चल्ले कडेन आसा, आमच्या लेवलाचेर कितें चल्ले कडेन आसा, त्या कामाक खंय तरी हे आमचेच समाजाचे लोक खूब हाडपाचे प्रयत्न करता. कित्याक करता, कशें करता म्हाका खबर ना. म्हाजें एक सरळ मत आसा की समाज हो समाजा खातीर तुमी वावरात. तुमची राजकीय कितें इरादे आसत जाल्यार राजकीय तुमचे ते सायडीन दवरात. राजकीय पद्दतीन तुमकां काय खेळपाक ते खेळात. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. हाय नागपंचमी गोंड मराठा समाजाचो वर्धापन दिन वर्ष पद्धती प्रमाणे आम्ही सादर करतात. तेन्ना हो सादर करपा खातीर आमी म्हणटा ते कोणले तिस्कार म्हणटा ते आमी म्हणटा ते आमगे दिन सादर करपाक दवरलेलो तो मेन्यू आमगे चेंज जालो. हो प्रोग्राम म्हणटा तो इंडिविज्युअल न्हू, हो 10 जाणांचो प्रोग्राम, हो समाजाचो प्रोग्राम. आनी ह्या समाजाच्या प्रोग्रामा खातीर हो असो जर पळय अन्याय जाता, ह्या अन्याया खातीर म्हणटा ते आमची म्हणटा ह्या लोकांनी कांय अस्तित्व ना. तेजे कितें पळय तेणें आरोप पळय केला पळय ते तेकाच खबर आसा. आनी प्रसाद गांवकाराची कसली मिटींग कितें म्हजे कडेन केन्ना तेगे उलोवप जावना. त्या खातीर जें कितें पळय तेणें पळय हांवें कितें सरपंचाचेर दबाव हाडलो आनी कितें केलो म्हणटा पळय न्ही, ते सगळे निकालच खोटे आसा. पूण तुमकां कितें अपडेट आशिल्लें की हें जावपाचें मिटींग जावपाचें समाज कशी कळटली म्हाका तेगे मिटींग आसा म्हणून. तेणें म्हाका इनवायट जर केल्लो फाल्यां मिटींग आसा यो रे बाबा तो मिटींगेक म्हणून जाल्यार तेका सांगतलो आसलो आनी म्हाका कळटलें आसलें. पण केन्नाच खंयच्याच मिटींगेक कसले म्हणटा ते कितें मिटींग बी घेत जाय ते जाल्यार म्हाका तेचें कांय इन्फॉर्मेशन आसना.